sotatuka uskiakotin sotatuka kushal sotatuka sobre koden sotatuka Misafato detana Kazat lehe utkar sota Aisha bisa shesur buso Tuka dunia te betoita Songo stani sota tuka Uskia kotin sota tuka Kushal borna sota tuka Sogle kore sota tuka Tuka mori rasta tena Moshe vito suskar sota Hakotola kite koche Dunia cerus pation rauce Sonko stani sotatuka Uskia kotin sotatuka Kushal borna sotatuka Sogle koden sotatuka बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रोत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेसू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रोत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसू तुझे सोबे आसू. भावा भयणीनो, कोश्ट दुख आनी पिडा सोंसतल्या ह्या संवसारांत एकसूरपण आनी निराशीपण जेन्ना भिरांत हाडटा तेन्ना तूं आनी हांव एक देवीक मोगाची आनी काकुतीची पोदवेदार बोरवांचो दितेली खुणां. पिडेवंतांक आनी कोश्टवतल्यांक भेट करप म्हणल्यार एक दयाळ कोळणी. ही कोळणी शुभ वर्तमानाच्या काळजांत रिगलोली आसा. कोश्टवतल्यांक पिडेवंतांक पेकोवणी बुजवण आनी बोरवांचो दिवंक आनी तांचो बावार्थ वाडोवंक जेजू तांचेशी गेलो आनी आमकांय शिकयलें. जेन्ना आमी कोश्टवतल्यांक भेट दिता तेन्ना आमी तांच्या जिवितांत उजवाड हाडटा आनी ती एकसुरी नात म्हूण तांकां खात्री दिता. मिसाचे बेटेक तयार जाताना सांव फ्रांसीस शावेराच्या मोजोतीन दुसऱ्यांक पेकोवणी आनी बोरवांचो दिवपी बुजवणेचो सांगात दिवपी देवाचे दूत जावंक कोतकोत्यान मागुया. ही आयकल्लीं उतरां आमच्या मनांत धरून हे मिसान फावो ते भाशेन वांटो घेवंक आमी तयार जावया. आनी सबार फावटी आमचे दूख पिडा आयल्यात तेन्ना आमी निराशी जाल्या. जायते फावटी बोरमोसो आमी सोडून दिला. दुसऱ्यांक कश्टान आसतना घोडये भेट दिवंक पावंक नात वा तांच्या गरजांक आमी पावंक नात. ही सगळीं पातकां आमच्या मनान हाडून खालते काळजान दूख धरून देवाचे आनी एकामेकाचे भोगसणे आमकां मागून घेवया. हांव पातकी सोद पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्य हांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोबड अपराध. हे पासत बागीबोन सदांच सांकवार मेरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक
आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. आमचे सोण एकल्याचें जिवीत, आमचें सुख दूख, आमची पिडा भलायकी आनी खास करून जायते जाणां पासत कडे भाग्यवान फ्रांसीस शेवेराच्या मजतीन आमी मागूंक आयल्या. हे सगळे आमी अगीच रावन देवाक उबारुया. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तूं मय पासान फावो करताय तें आत्मीक अकोत आमकां लाभच्याक कोतकोतीत ओत्रेकांनी ह्या पवित्र रितीचो आमी फळ काडचो म्हूण तुजी खोशी. तर आमचीं काळजां तुज्या पवित्र आत्म्यान चड आनी चड भर आनी उर्बेवंत कर. हें आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. दानियल प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. बाल्ताजार राजान आपले उंचकुळीच्या मनशांक एक जेवण दिलें. 1000 लोक जेवणाक आयलो आनी ताच्या सांगाता तो सोरो पियेलो. सोऱ्याच्या नादार बाल्ताजारान आपल्या सरदारांनी आपल्या पोतींनी आनी आपपोतींनी पियोवचे खातीर नाबुकॉडझोराना ताच्या बापायन जेरुसलेमच्या मंदिरान सावन लूट मारून हाडलोली ती भांगराची आनी रुपयेची आयदनां हाडूंक लायली. जेरुसलेमच्या देव मंदिराच्या पवित्र स्नानांतली लूट मारून हाडलोली भांगराची आयदनां घेवन राजा, ताचे सरदार, ताच्यो पोतींनी आनी आपपोतींनी सोरो पियेली. ती सोरो पिवन आपल्या भांगराच्या, रुपयाच्या, पितूळच्या, लोखणाच्या, लाकडाच्या आनी फातरांच्या देवाक तांणी वाखाणलो. अवचीत एक मनशाच्या हाताची बोटां दिश्टी पडली आनी नीट दिव्यास्ताना फाटल्यान राजमहालाच्या घराच्या चुनरेचेर बरोवंक लागली. आनी बरयतालो तो हात राजाक दिश्टी पडलो. राजा दवफूल जालो आनी हुस्क्या बोरीत चिंतनांनी बुडलो. ताच्या पेंगटाचे सांदे दील जाले आनी ताच्यो दिंब्यो कडकडूंक लागल्यो. राजाच्या फुडें दानियेलाक हाडलो. राजान दानियेलाक विचारलें, म्हज्या बापायन तो राजा आसलो तेन्ना जुदांत हांव जुदेव निर्वाश्टी बरोबर दानियेल म्हूण हाडलोलो तो तूं म्हूण?
भोव पवित्र देवाचो आत्मो तुजे सवे आसा म्हूण हांवें आयकलां, आनी तुजी बूत आनी गिन्यान आनी अजापांची जानवाय सगल्यांक दिसून आयल्या म्हूण हांवें आयकलां. तुज्यान स्वप्नाचो अर्थ सांगूंक आनी प्रश्न सुटावे करूंक जाता म्हूण म्हाका सांगलां. देखून हें बरोवप वाचशी जाल्यार आनी ताचो अर्थ म्हाका सांगशी जाल्यार हांव तुका जांबळ्या न्हेसोवन आनी तुज्या गळ्यान एक भांगराची सोरपोळी घालतलो, आनी राजान तूं तिसऱ्या पावण्यार आसतलो. दानियेलान राजा मुखार उलोवन म्हणलें, तुजी देणी तुकाच दवर आनी तुजी इनामां दुसऱ्यांक दी. ती घेनासतना हांव राजाक बरोवप वाचून दाखयतलो आनी ताचो अर्थूय पडून सांगतलो. सर्गीच्या दोनयाचे तुवें परिक्षा केली, ताच्या मंदिराची आयदनां तुवें तुज्या मुखार काडली, आनी त्या आयदनांनी तुजे सरदार तुज्यो पोतिनी आनी आपपोतिनी पियेली. जांकां नदर ना आनी आयकूंक येना आनी कांयच सजमो ना, त्या भांगराच्या आनी रुप्याच्या, पितूळच्या आनी लोखणाच्या, लांकडांच्या आनी फातरांच्या देवाक तुवें वाखाणली. पूण जो तुजो प्राण आपणाच्याच हातान सांबाळटा आनी जाचे सुवादीन तुज्यो वाटो आसात, त्या देवाक तुवें मोहिमा दिवंक ना. हेच पासत ताणें हो हात धाडलो आनी ह्याच हातान उतरां बरयल्यांत. बरयलोलें आसात तें हें: मेने मेने तेकेल आनी पाशी. ह्या उतरांचो अर्थ असो: मेने म्हणजे देवान तुजे राजाचे दीस मेजल्यात आनी तूं शेवटाक पावल्या. तेकेल म्हणजे तुका तागडेन घालून जोखला आनी तुज्या वजनाक उणाव आसा. पाशी म्हणजे तुज्या राज दोशी करून मिद्यानी आनी पारशी लोकांक दिला. देवाचें उतर हें: आमचो जबाब जातलो, ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणांक. सगळीं म्हणुया, ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणांक. सूर्य आनी चंद्रिमा सर्वेस्पराक वाखाणटात, ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणांक. मळबाच्या नखेत्रांनो सर्वेस्पराक वाखाणात, ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणांक. जबाब: ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणांक. पावसा पावसा, दोवा दोवा सर्वेस्पराक वाखाणात, ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणांक. वाऱ्या वाऱ्या, पावणा झगडप्या सर्वेस्पराक वाखाणात, ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणांक. जबाब: ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणांक. उज्या उज्या, दोगा दोगा सर्वेस्पराक वाखाणात, ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणांक. हिनवा हिनवा, गोरमे गोरमे सर्वेस्पराक वाखाणात, ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणांक. जबाब: ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणांक. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvesporak soy, 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 soy. Sorvesporak soy, 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 soy. Sorvesporak, 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 sorvesporak soy, soy. सोमी म्हणटा, मरो पर्यान विस्वाशी राव आनी हांव तुमकां जिविताचो मुकूट दितलो. Sorvesporak soy, 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 soy. Sorvesporak soy, 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 soy. Sorvesporak, 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 sorvesporak soy, soy.
सोर्बेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोया. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, पूण हें सगलें जावचे आदीं म्हज्या नांवा खातीर तुमच्या आंगार हात घालतले, तुमकां देवस्थानाचे आदीं करून बोणकुणीन घालून राजा आनी राजपाल्यांच्या फुड्यान ओडून व्हरून तुमकां दुमाळो दितले. स्वताची गोवाय दिवंक हो तुमकां सोयेक जातलो. म्हणटच कसो पोर्तिपाड करचो तो आदींच फुडें तुमी चिंतचे न्हय म्हूण गोड मनान दवरात. तर हांव तुमकां अशी जीब आनी दाणवाय दितलो की ती आडावंक आनी तिचेर परतें उलोवंक तुमच्या सगल्या दुस्मानां कडेन घडचें ना. तुमचो आवय बापूय, भाव भयण, सोयरीं दायरीं, इश्ट मित्रां तुमकां धरून दितलीं आनी तुमचे भितरल्या कांय जाणांक जिवेशी मारतलीं आनी म्हज्या नांवां पासत सगलीं तुमचो दुवेस करतलीं. पूण तुमच्या माथ्याच्या एका केंसाचो लेगून नाश जावचो ना. तुमचे तिराये उदेशी तुमी तुमचें जिवीत सांबाळटल्यात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये. वाकानी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या मोगाल बाबा भयणीनो, एक वस्तोरी दुयेंत पडली. स्ट्रोक येवन तिचे पांय धरले. घरांत आसलेल्या सगल्यांक जायती दूख जाली. जायत्या दोतोरांगेर तांकां घेवन गेली. जायते कोश्ट त्रास तिका बरी करूंक तांणी काडले. जायते प्रयत्न केले उपरांत गोमोन आयलें की ती बरी जावची ना, तशीच उरतली. जायती भाटां बेसां तिका आसलेलीं आनी ह्या भाटान जायतो लोकूय रावतालो. आपल्या जिवितान घोडेक जायते फावटी तिणें तांकां त्रासूय दिलेले. आनी ती दुयेंत जाला ती पळोवन जायतो लोक म्हणोंक लागलो, देवान घोडेक तिका खास्त लायल्या, तिचेर आमचे शिराप तिका लागल्यात. घरांत वावुरतालीं तीं जांकां तिणें दूख दिलेली तिवूय आपल्या मनांत असलींच चिंतनां घेवन रावलीं. कोरेजमाच्या दिसांनी ही वस्तोरी एका रितीराक वचूंक भायर सरली आनी आपलो कुटूंब आपल्या फॅमिली सांगाता वेता आसतना घोडेक तिच्या मनांत आसलेलें हे रितीराक वचून हांव बरी जातली म्हणून. आनी ताका लागून व्हीलचेअर जें आसलेलें घेन आसतना हे रितीरान तिणें वांटो घेतलो. ती भायर सरता ती पळोवन लोक म्हणटालीं, पळयात आतां रडोन कसलो फायदो, देव तिका पावतलो काय. कांय दिसा उपरांत जेन्ना रितीर जावन ती परत आयली, परतून लोक आपल्या घरांनी आपली तोकली भायर घालून पळोवंक लागलो, चलोन येता काय ती. पूण अशें घडोंक ना. ती परती आपल्या व्हीलचॅराचेर बसून आपल्या घरांत गेली. लोक परतून म्हणोंक लागलो, खरेंच घोडेक तिका देवान खास लायल्या आनी तिची पिडा बरी जावंक ना. प्रितीच्या मोगाळ भावा भयणीनो, जेन्ना ह्या वस्तोरेक हांव भेटलोलो ती अशें म्हणटाली, फादर म्हज्या जिवितान हांवें जायतें वायट केलां म्हाका खबर आसा. आनी जेन्ना हें दुयेंस म्हज्या जिवितान आयलें म्हाका म्हजें पातोग कळोन आयलें. हांव म्हजें पातोग रोडली आनी काळजान एक आशा घेवन हे रितीरान वांटो घेतलो की हांव घोडेक बरी जातली आनी म्हज्या पांयार चलून येतली. कित्याक म्हाका लोकांक दाखोवंक जाय आसलें की हांव पातकीण न्हय, म्हाका देवान खास लावंक ना.
हें दुयेंस कितें आयलां म्हाका खबर ना, तरी आसतना म्हाका बरी जावंक जाय आसली. पूण देवान म्हाका दुसरी शिक्षा दिली. देवान म्हाका सजमायली की तुजें बरेपण तुज्या कुडीच्या बरेपणाचेर आटापलेलें ना, पूण आत्मीक बरेपणाचेर आटापलेलें आसा. आनी आयज हांवें जाचें म्हजेर वायट केलां तांकां बरें करूंक सुरवात केल्या. जायते जाणांक जाणी म्हजेर वायट उलयलें तांकां हांवें बक्षिल्यांत. प्रितीच्या मोगाळ भाव भयणीनो, एक प्रश्न तिच्या जिवितांतल्यान नदर मारल्यार आमच्यान विचारूंक जाता तो हो: ती घोडेक बरी जावंक ना, ती कोणाच्या भावार्थाक लागून बरी जावंक ना? तिच्या भावार्थाक ओ पातकी जिविताक लागून, वो सोरभोंवतणी आसलेल्या लोकांच्या भावार्थाक लागून, जो भावार्थ तिच्या पातकी जिविताचेर चड आसलेलो पूण देवाचे कृपेचेर आसूंक ना. प्रितीच्या मोगाळ भावां भयणीनो, आयज पिडेंत आसलेल्यांक कोश्ट सोंसतेल्यांक भेटयलेलो दीस आमी मनयता, तांचो आमी उगडास कोत्ता. आनी कोश्ट आनी दुयेंस हो पिडा सगल्यांच्याच जिवितान येताच, आमकां कोणाकूच ती सुटना. जायते वेगवेगळे तरेन ती आमच्या जिवितांत भितर सरता. थोडी आमी जल्मांत येतनाच घोडेक ओस्कोत आनी दुयेंत जावन येता, आनी जिवीतभर हें जिवीत कोश्टाचें आमी सारता. दुसरी घोडेक उपसयोगाक लागून वा दुसऱ्या कारणांक लागून पिडेंत पडटात. तांचो कांय गुन्यांव आसूंक ना, दुसऱ्यांक लागून तांचेर हे कोश्ट आयलेले आसात. थोडी घोडी दुसरी आसात ती घोडेक तांचे चुकीक लागून ती ह्या वायट परिस्थितींत पावलेली आसतात. घोडेक गुंगी वखदां घेवंक सोऱ्याक लागून आपले कुडीची पर्वा करूंक ना म्हणून घोडेक आतां दुयेंत पडटात. आनी निमणे सुवातेर मोगाळ भाव भयणीनो, घोडेक आमची कूड ओस्कोत जाता, जाणटे पिरायेर पावल्ली आसा म्हणून आमच्या जिवितान दुयेंस, पिडा वो कोश्ट येतात. हे कोश्ट आयले म्हणून देवान आमचेर खास्त लायली अशें न्हय. ही आमच्या जिविताचो एक भाग जावन आसा. आनी जरी तर हें स्वत आमी सजमलीं जाल्यार जेन्ना पिडेस्तांक आमी भेट दिता, आमचें मन आमी तयार करूंक पावतलीं. कित्याक जेन्ना आमी पिडेस्तांक भेट दिता, कसल्या मनान आमी तांकां भेट दिवंक जाय काय? ही पिडा तांचेर आयल्या पयले सुवातेर आमी त्या जाग्यार वेता आसतना नितीदार कशी वेची न्हय. डू नॉट बी अ जज वेन यू विजीट अ सीक पर्सन. ताचे कोश्ट ताका खबर आसात. कोणाकूच कोश्टान पिडेन रावंक नाका. सगल्यांक बरी जाल्लीं जाय. पूण त्या वेळार वचून जरी तर त्या मनशाक सांगलें तुज्या पातकाक लागून हें घडलेलें आसा, तुज्या पुर्वजांक लागून हें घडलेलें आसा, तुज्या फामिलीक लागून हें घडलेलें आसा, कुडो तुजो भावार्थ उणें जाला म्हणून हें घडलेलें आसा, ही नीत करूंक आमकां परवानगी कोणें दिल्या काय? प्रितीच्या मोगाळ भाव म्हणून त्या कोश्टाच्या वेळार त्या मनशाक ही उतरां फावो न्हय. दुसरे सुवातेर जेन्ना आमी कोणूय पिडेंत आसता तांकां भेट करूंक वेतात, आमी दोतोर जावची न्हय. जायते फावटी हांवें पासून अणभवलेलें आसा. कोणूय पिडेंत आसा, 100 जाणां वेतलीं, थंय 100 जाणां आपलीं वखदां सांगतलीं. ताका दोतोरान वखदां दिलेलीं आसात. ताच्या पिडेचो इलाज चलता. हे वखदांचेर विस्वास दवरून तो आपल्या जिवितान आपल्या जिवितान हे कोश्ट काडटा. जायतीं जाणां जेवणावून चड वखदां तांच्या जिवितान. प्रितीच्या मोगाळ बामणें सगळें सोंसता आसतना जेन्ना तूं वचून तुजीं वखदां दिता, कितें सांगूंक सोदता? दोतोरा कडेन चड जाणवाय तुका आसा काय? त्या मनशाक तें आयकूंक बरें दिसता काय? दर एक मनीस ताका भेटूंक येता, घोडेक ताच्या तकलेचेर भार हो आपल्याक आनी कितें सांगतलो, आनी घोडेक ताचे फामिलींत आसा ती तांचें आयकून ताचीं वखदां वाडयत आसतात. हे दुयेंत मनशाक, पिडेंत आसलेल्या मनशाक हें फावो काय? तिसरे सुवातेर मोगाळ भावां भयणीनो, जेन्ना आमी पिडेंत आसलेल्या मनशाक भेट्टा, देव कशी वचो नाकात. जेन्ना हांव म्हणटा देव कशी वचो नाकात म्हणून ताचो फुडार आमी थारायता, ताचो फुडार आमी करतलीं. अशें तुवें केलें जाल्यार तुज्या जिवितान अशें घडटलें, हें तुवें केलें जाल्यार तुज्या जिवितान अशें घडटलें. ही फुडाराची भासावणी दिवंक आमकां देवान आपयल्यांत काय?
तर प्रितीच्या मोगाळ भावनो, आमी जेन्ना पिडेंत आसलेल्यांक भेट करूंक वेता कसल्या मोनान वेची. पयले सुवातेर तांची पिडा सोजमूंक, तांची पिडा आमच्या काळजांनी ताची दूख धरून त्या मोनान आमी तांकां भेटूंक जाय. आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां, बालताजर हो राजा आपल्या बापायचे नाबुकदनेजार ताणें देव मंदिरांची चोरून हाडलेलीं आयदनां आपल्या समोरमांक वापुरता, तांची पवित्रताय तो विसरता. जेन्ना ह्या मनशाक आमी भेट दिवंक वेता, उगडास धरुया मोगाळ भावनो, आमी सगळीं देवाची रोचना आनी ताचे रोचने वरवीं आनी भोव करून क्रिस्तांव जे आमकां बावतीस दिल्लो आसा, आमकां साक्रामेंट दिल्ले आसात, ताचे वरवीं आमची कूड पवित्र जालेली आसा. आनी ताका लागून दर एक मनीस जो दुयेंत आसूं वो बरो आसूं तो पवित्र. आनी जेन्ना आमी ह्या मनशांक भेट दिवंक वेता ती पवित्रताय आमी विसरोंक फावो न्हय. ताची पातकाची जोड्डी, ताची पातकाची फारीकपण तो देवा लागीं दितलो, ते आमकां पडोंक ना. आमी वेता ती पवित्र कूड, तो पवित्र मनीस म्हणून वेता, ती देवाची रोचना म्हणून वेता. ह्या गरजेच्या वेळार, आकांताच्या वेळार, दुखीच्या वेळार तांकां आमी सांगात दिवंक वेता. दुसरे सुवातेर मोगाळ भाव भयणीनो, हें कित्याक घडलां? जायते फावटी जायते दुयेंसांक आमकां सोजमणी मेळना. आनी सोजमणी मेळना म्हणटच आमकां जाय तें चिंतून थंयसर आमचीं चिंतनां घालूंक फावनात. जुवांवाच्या शुभ वर्तमानान नव्या आवेस्वरान अशेंच घडलें. जेन्ना हो कुड्डो भुरगो जेजू मुखार हाडलेले, जेजूच्या शीस जेजूक विचारतात कोणाच्या पातकाक लागून हो कुड्डो जल्मलो. आनी जेजू म्हणटा कोणाच्याच पातकाक लागून न्हय, पूण ताका मोहिमा, देवाक मोहिमा मेळचे खातीर. प्रितीच्या मोगाळ भाव भयणीनो, जरी तर एक मनीस पिडेंत आसता, कश्टांत आसता, देवाक कशी मोहिमा मेळोंक जाता? मोहिमा मेळटली जे वरवीं आमी त्या मनशाक लागीं वयतलीं, त्या मनशाक पवित्र म्हूण सोजमतलीं, आमच्या जिविता वरवीं घोडेकता मागण्या वरवीं ताका आमी कुरपा दितलीं, ताका ताच्या कश्टांत सांगात दितलीं. प्रितीच्या मोगाळ भावा भयणीनो, जरी तर आमी अशें केलें जाल्यार तेन्नाच त्या मनशाक बरवसो फावो जातलो. नाजाल्यार निराशीपण ह्या मनशाक आमी दिवन वेतले. तर आयच्या दिसाक नियाळ करुया, कितले फावटी आमी ह्या लोकांक, ह्या मनशांक आमी पवित्र म्हूण मानल्यात काय? कितले फावटी घोडेक आमी तांची नीत केल्या काय? कितले फावटी घोडे आमी देव जावन तांकां सोजमणी दिवंक गेल्यात काय? आयज नियाळ करुया. भाग्यवान मदर तेरेसा जेन्ना पिडेस्तांची सेवा करताली ती म्हणटाली, तांच्या जिवितान हांव जेजू पळयतां, तांच्या रुपान हांव जेजूक वळखून घेता. आयज आमच्या घरांनी, आमच्या शेजाऱ्यांक, आमच्या वाठारांत जी पीडीत आसात तांचो उगडास करुया. आनी तांचे खातीर मागतना तांच्या मुखामोळांत आमकां जेजूचें रूप पळोवंक ह्या मिसाच्या बलिदानांत कृपा आनी बळ मागून घेवया. आमेन. म्हाकाच्या बाबा भयणीनो, सगळीं आमी उबी रावया. आमच्या जिवितान कश्ट पिडा येतात तेन्ना देव खास लायता अशें न्हय. देव आमचो मुख कोत्ता, देव आमकां बक्षिता, देव आमच्या सांगाताक आसा. असली कल्पना आमी मनान धरून आमची पिडा कश्ट देवाक उबारूंक आनी दुसरे कश्ट वतात तांचेय कश्ट सजून घेवंक, तांकां आदार दिवंक आमकां फावो कर म्हूण, आमकां आदार दी म्हूण आमची मागणी खोतखोत्यान देवा मुखार आमी घालुया. पवित सोबेच्या फुडाऱ्यांनी तरेकवार पिडेक लागून कोश्टवतल्यांक आपले परगोटणे, उतरां आनी सेवे वरवीं पेकोवणी दिवंक, तांचो बरवासो आनी भावार्थ गोट करूंक फावो ते आत्मीक उपाय आपल्या लोकांच्या संस्था आनी खात्या वरवीं घेवन वावरूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. तुया
तुझ्या बोलण्याची मागणी आहे. आमची काकूत वेगवेगळे कुडीचे मोनाचे आणि आत्म्याचे पिडेक लागून कोश्टवतात. तांणी आपले दोळे खुर्सार मारलेल्या जेजूचेर दवरून आपले पिडेक फुडो करूंक काकलूत बोरवांचो आनी बावार्थ मागूंक आनी जेजूच्या जिवंतपणान जोईत मेळ्ळां तें बावार्थान आनी सोंसणिकायेन जिवंक बापा लागीं तांचे पासत मागुया. दोयार बापा, तुझ्या बोलण्याची मागणी आहे. आमची काकूत जी मरणाचेर तोडणीर पावल्यान तांणी आपलो बोरवांचो जेजूचेर गोट दवरून आनी कसलेच वांकडे वायट उपाय घेना जावंक पूण जेजूचेर आपले दोळे लावून निमाणो वेळ पासून सोंसणिकायेन बावार्थान आनी बोरवाशान जिवंक बापा लागीं मागुया. दोयार बापा, तुझ्या बोलण्याची मागणी आहे. आमची आमचे तरेकवार पिडेक इलाज दितले दोतोर आनी नर्सी आनी परमोस करतल्यांनी जेजूचे जाणविकायेचेर आपले मोन घालून आनी तांच्याच आदारान कोश्टवतल्यांक धीर आदार दिवन तांचो बोरवांचो वाडोवंक पेकोवणेंचे दूत जावंक बापा लागीं मागुया. दोयार बापा, तुझ्या बोलण्याची मागणी आहे. आमची आमच्या राजकी आनी समाजीक फुडाऱ्यांनी दर मनीसकुलाच्या जिविताचें मोल आनी ओर्थ समजून घेवन फावो ते जिवीत राखतले उपाय सोदून काडून वावरूंक बापाची कृपा आनी जाणवाय तांकां सान फ्रांसीस शावेरा वरवीं मागुया. दोयार बापा, तुझ्या बोलण्याची मागणी आहे. आमची काकूत एक घडी बरो गीस रावन आमचें जिवीत आमचेंच कोश्ट दूख दुयेंसां पिडा आनी आमी मागूंक आयला तांचेय आमी देवाक उबारुया. बोम मोगाळ बापा, तुजो पूत ह्या संवसारांत आयलो आमकां सोडवण दिवंक. आमचे बोलिके ताणें आपल्याचेर घेतल्यो. ताच्या घायांक लागून आमचे घाय पेकले. हिंगांतल्यान ती आमची मागणी तुज्याच पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान तुजी कशी जाल्यार शांती पावय. आमची दुयेंसां येतात तेन्ना कोश्ट येतात तेन्ना आमी निराशी जायना सांग पूण बरोवसो आमचो गोट धरूंक तुजेरूच पातयेवन तुजी कशी जाल्यार आमची दुयेंसां बरी कर. तुजी कशी जाल्यार आमचे कोश्ट आमचे कुरीस मोगान व्हरूंक तुज्या भाशेन आमकां तुज्या पुता भाशेन आमकां तुजो आदार दी. आमी मागता तेच क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. Costante, pensangele cinevate, Marta bapa beton tuca, undia ani soria banga. Hece ami sumur pita, metu manun kemur mata. Margoria chama sarokta, mislutu gedoya boya.
हेचे आमी समर्पिता ते तूं मानून घे म्हूण मागता मागोड्याच्या मासा रोगतान मिसळून तुगे दोया पोळ्या म्हज्या बाबा भयणीनो म्हज्यानी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात पवित्र सभेच्या दबाक सर्वेस्वर मानून घेवंक देवा आमच्या प्रितीच्या बापा तुज्या मानांक भेटोवंक फॉर्मायलाय ती पवित्र देणी मोबायलायन मानून घे तांचे वरवीं आमीच तुज्या दोयाळ काळजाक मानशाक तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक आमकां तुजे कृपेचें बळ दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्वर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया उयशे आमी करूंक फावो सर्वेस्वरा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो प्रितीन तुवें मनशाक रोचलोय नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं दयेन ताका सोडयलोय ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दोलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात तांचे सांगातीक आमचेय ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता Dolaraso sorvespor tu, sorganistosa, bolia tuja vojvova. Usorgi tuka soj, sorvespora shenavi, jedna taka soj. बापा करस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशयेन कश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गूढ परगटुया Sunya Jesu ami odokata ani hekasitle pieta Tikle spauti tu vojvova nesor ami tuže morot Golgota बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता
आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पित हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखी पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर. लिओ आमच्या भाग्यवान बापा, फिलीप आमच्या गवळी बापा, सिमे आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळ्या यात्नीक वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणांची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेलोल्या सोमेस्तांक तुजें पोड जोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवा माई सांगाती बागेवन जुजे तिचो पोती, बागेवन दोर्म दुता, बागेवन जुजे वाज, बागेवन सा फ्रांसीस शावेर आनी सूर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भोगतां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाताक, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापाक सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. जेजून आमकां मागणें शिकयलां, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं म्हणून. तुजें राज आमकां येवंक, मोगाचें राज, भोगसण्याचें राज, सेवे चाकरेचें राज हेंच करूंक आमकां शिकय आनी गुरपाद दी म्हूण हेंच मागणें खतखत्यान सगळीं बरोबर आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्वरा सगळ्या वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सरपंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी रासवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोमियांची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माई मोगान शांती दिवया. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. असतो जेजू आमच्या खातीर ह्या संवसारांत आयलो, आमच्या खातीर कश्ट मरण सोंसलो आनी पुनोवन जिवन जालो आमकां नवो बरवंसो दिवंक. ही देवाची शेरी संवसाराचें पाप काडटा ती शेरीच्या जेवणांगा पयल्यान ती सुभागी. कातोलीक धर्मान जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कम्युनिया घेवंक दोनूय बाजूंनी फुडें सरचें. While we greatly appreciate the presence of members of other religion at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Holy Catholic Church may kindly come forward to both sides of the aisles to receive the Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कॅथलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतले आहे
त्यांनीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारवे। जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए। Gesù maka tuji goros, suki somni zoše udok, Ucea vivea bolbi zleče, Iodran solom bolu beče, Tuce bogor magna živi, na Bož Jezu, ani podvi, Tuce bogor magna živi, na Bož Jezu, ani podvi. Intau Jesu purna karsan, Della ponti, della vine, Catulolo ruka kando, Ligololo curisando, Tuce bogor magna živi, na Bož Jezu, ani podvi, Tuce bogor magna živi, na Bož Jezu, ani podvi. Jesu maka tu zao nasaj, Oroniat lo svadik mana, Diupul Jesu ucea cambo, Israela ce corpa udo, Tuce bogor magna živi, na Bož Jezu, ani podvi, Tuce bogor magna živi, na Bož Jezu, ani podvi. प्रार्थूया. सर्व पदवेदार देवा आमच्या दयाळ बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या संस्कारान वांटो दिवन तुवें आमकां संतोशान भरल्याय. तुजे मोगाचे वेंगेंतली आनी आमच्या भावा भयणीच्या एकवटांतली वेगळी सोडूंक कधीच आमकां निर्मू नाका. हो उपकार आमी मागता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता वरवीं. मातशें बसुया. आयची मिसाची बॅट समोर म्हणल्यार फादर फ्रांसिस्को फर्नांडीस आमकां आमचे दिनवास तशेंच आयच्या सेवा धर्माचो आनी गायनाची मांडावळ करतल्यांक आमी दिनवासता. आयज बागेवन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो 3रो दीस. दिसपट्ट्या मिसांचो वेळ 6 o'clock, 7:15, 8:30, 9:45, 11, 3:30, 5 आनी 6:15 इंग्लिशींत. कुमसाराक तुमच्यान बासिलिकेच्या साक्रिस्तींत सकाळचे 5:30 ते 11:30 वाजता आनी सांजेच्या 3 ते 5:30 पर्यंत वचून येता. तशेंच म्हज्या दाव्याक
भायल्यान कावन्सिलिंगाची वेवस्था केल्ली आसा. कोणाक वचूंक जाय जाल्यार वचूंक जाता. सकाळचें 8:30 ते 12:30 आनी सांजेचें 3:30 ते 5:30 वाजता. तुमी सान फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकेचो उमो घेवन भायर सरतना थंय आमचे दियाक्न भाव आसतले. तुमकां जाय जाल्यार तुमचेर हात दवरून मागणें करून घेवंक जाता. दर सकाळीं 5 ते सांजे 6 पर्यंत बाजिलिकेंत पवित्र संस्काराची बोजवण जाता. थंय तुमी जेजू सांगाता वेळ सारूंक जाता. ह्या मिसा भेटेंत भोक्तीपणीन भाग घेतलेल्यात तशेंच हो वातावरण पवित्र करूंक वावुरतल्या सगल्यांक तुमकां आमचे दिनवास. फाल्यांचो दीस स्थलांतरी मायग्रंट्स हे आमच्या भावा भयणांक पासत भेटयला. आयज पिडेस्तां पासत भेटयल्लो दीस. 3:30 वरांचेर मिसाचेर तांचेर खेरीत मागणें आसतलें. हे बाबतींत तुमकां वेहिकल पास जाय जाल्यार बाजिलिकेच्या कंट्रोल रुमांत मेवतलें. 29 सगळ्या याज्ञीक आनी धार्मीक भावांक भेटयल्लो दीस. त्या दिसा याज्ञीक आनी धर्मिकां पासत आमी खेरीत भाशेन मागतले. फाल्यां 9:15 वाजता अंतर धर्मीक जमात इंटर रिलिजियस मीट आसतली. त्या दिसा 9:15 आनी 11 वरांचें मीस आसचें ना. जमात सोमतोच मीस जातलें 12:15 PM. 29 तारखेर 12:15 मराठी मीस आसतलें. आमचे दिनवास फादर पॅट्रिशिओ आनी सगळे ताचे वांगडी टीम मेंबर्स हांगासर बरे भाशेन वावर करतात. तांकां आमचे दिनवास आनी शाबासकी आनी आमकांय सोयीक दिलो देखून हांगासर मीस भेटोवंक. आमच्या डिनरीचे सगळे पाद्री आपल्या फिरगोसकारांक घेवन आयल्यात आनी आपली जबाबदारी तांणी सगळ्यांनी बरे भाशेन पाळली. तांचेर आनी आमा समाजतांचेर भाग्यवान फ्रांसीस शेवराचे मजतीन देवान आपलो भरपूर आशिर्वाद घालो आनी आपल्या कृपेन भरून आमच्या पिढी शिडी वेळार त्याच देवाचेर भावाक धरून आमकां आदार दिवचो उबी रावन आमी आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं. निसोड पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचें उपकार. सान फ्रांसीस शावेराक मागणें. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा, भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान जेजूच्या मोगान तुझें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोषान आमी बापाक दिनवासता. आनी आतां आमच्या पासत तुजी विनोती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें हांगासर मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात असले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा. आमेन. So
कॅथेड्रलाचो यूथ तियात्र हाडटा. ताचो बरोवणार आनी डिरेक्टर जावन आसा मिस्टर लॉरी ट्रवासो. हो तियात्र जातलो से कॅथेड्रलाच्या स्टेजीर 7:30 वरांचेर आनी तियात्राचें नांव जावन आसा ह्या तियात्राक नांव दी.